Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. आज वता फाल्यां वता करून निमाणे मायकलान बीजेपी सोडून सोमारचो मुहूर्त साधलो. सकाळी आमदारकी आनी उपरांत मंत्रीपदाचो राजिनामो. मात बीजेपी सोडून मायकल सध्या हुमकळिल्ल्या भशेन जाला. पार्टी जॉईन जावपाचें कांय फायनल जावना. लोकां कडेन उलोवप चलता, कोण म्हणटा इंडिपेंडंट बस, कोण म्हणटा काँग्रेसीक बस. एवरी स्टेप आय टेक दे आर विथ मी. दे वील डिसायड फॉर मी. जे एसोसिएशन आमचे आसले भारतीय जनता पार्टी वांगडा ते लॉंग आसले, 15 years जाले आमकां. सो दूख लागता एक वाटेन. इट्स वेरी 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 सॅड एंड वी आर पेन्ड ऑल्सो. क्या वजह रही इसे पार्टी छोड़ने की बीजेपी? जब बीजेपी पार्टी को हमारे जैसा कार्यकर्ता नहीं चाहिए तो उधर दबके बैठना अच्छा नहीं है. दबके नहीं बैठना चाहिए कोई. अगर नहीं चाहिए तो you yourself have to, they should not throw you out finally. So it is the best way is you exit in a nice way. Who are in BJP. That can never be said. It is with the people, no? शिवोलचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक डिसायड करतले की आमी खंय वचपाक जाय पळय ते. आमी वांगडा आसले वांगडा आसतले, इंडिपेंडंट आसतले, कितें जावंक शकता. आय वॉज मेड टू अंडरस्टँड दॅट तुका हिंगा स्वात ना म्हणून. सो आमकां एक्झिट करचें पडलें. बीजेपी म्हणटा तांकांय खंय मायकल केन्ना एकदाचो वता काय जाल्लो. हांव पळयतना मायकल लोबोचें रिजिग्नेशन जें आसा तें आमी एक्सपेक्ट करतालेच. फक्त केन्ना येतलें तें. कशें आसा की गेले वर्सभर मायकल लोबो तसो फिजिकली पार्टी भितर दिसतालो, पूण तो मना बसून पार्टी भितर नासलोच. कारण मायकल लोबो गेलो म्हणून भारतीय जनता पार्टीक कांय फरक पडचो ना. आनी तेणी जे आज स्टेटमेंट केला की कितें तरी भारतीय जनता पार्टी उरूना. त्यामुळे पार्टी कितें हें मायकलान आमकां सांगपाची गरज ना. ती पार्टी कशी चलोवं जाय ती पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी ही कितें गोंयची रिजनल पार्टी न्ही, कोणाच्या हातीनूय न्ही ती. कळंगूट काँग्रेस ब्लॉक सांगता ते प्रमाण मायकलाची काँग्रेस एंट्री सध्या होल्डार दवरल्या. मायकला विशीं खंय कळंगुटेच्या कार्यकर्त्यांक विश्वासान घेतिल्ले ना. ते हे सगळे बॅकलॅश जाला. जो चिदंबरमाचे जो इन्फॉर्मेशन वाला राहुल गांधी त्या प्रमाणे ते ऑन होल्ड दवरलेले हां. आनी इट इज ऑल एज गुड एज कॅन्सल्ड हां. जे कलंगूटचो एक्स MLA जो आसा रिजायन जालो तेची एंट्री आसली काँग्रेसीन, ते होल्डार दवरले कितें. हांवें स्वताच सांगलेलें की मायकल जेन्ना एंट्री मारता तेन्ना उलोवया म्हणून. आयज पासून तो सदांच फाल्यां 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 करीत आहा. आयज सकाळीं ताणें आयज सांजचें म्हणून सांगलेलें, पूण आयज बंद पडलेलें आहा तें. कित्याक आमी हायकमांडाक सांगलेलें आहा. हायकमांडान चिदंबरमान गोंयांत येवन सांगलेलें की आपूण जीं पळय आमचे लॉयल वर्कर्स आहा, विनेबल कॅन्डिडेट, थिंगा आमकां कोणाची गरज ना म्हणून. आमचे लोकल लिडर्स पळय आहा ते कितें म्हणून डील केला आनी एका मायकलाक घेवंक सोदता. मायकलाचो शिवोले धरून बार्देशान 5 मतदारसंघाचेर दोळो आनी मायकलाच्या हालचालीचेर सगळ्यांची नदर. मात बीजेपी सोडून सध्या मायकल हुमकळिल्ल्या भशेन जाला. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी.